भारतीय जनता पार्टी परवरी मतदारसंघात हाऊस टू हाऊस डोर टू डोर प्रचाराक आमकां उत्तम असो प्रतिसाद मेळटा आणि त्या अनुषंगान अशें दिसता की जे लोक आमचो फिडबॅक जे लोक आमकां दितात की परवरीन चेंज इज इनएविटेबल आणि म्हणून थोडे असे इन्सिडंट परवरी वाठारांत घडटात. पयरूय आमी पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा की काही कार्यकर्त्यांक धमकीचे फोन येवपाक लागले. भितरलो आमचो कार्यकर्तो आशिल्लो तो, ताजेर पुलिसांनी अजुनूय कांय एक्शन घेवना. इलेक्शन कमिशनाकूय आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा आणि आयज दनपारां आमच्या हांगा माजी सरपंच आसा त्याच बरोबर पंच मेंबर सफर फट्टे पेनादा फ्रांस ते हांगा ब्युटी पार्लर चलयता फाटल्यानूच आमच्याच ऑफिसाच्या फाटल्या रोडाचेर. थंय 2 गुंड येवन तांच्यांनी दगडफेक करून ते गेले. कोणाक कांय इजा जाली ना. म्हाका दिसता हे जे इन्सिडंट्स आसा, हे दहशतीचें वातावरण जे परवरी मतदारसंघात आमकां पळोवपाक मेळटा गेले 20 दीस, तातूंत दिसान दीस वाड जायत जाल्ली आसा आणि हे खंय तरी थांबचें अशें आमकां दिसता. चेडवां आसली. आय हॅव अ सलून इन परवरीम. सो थंय 3 सुमार ते 2 कोण तरी एक्टिवा घेवन येयले, व्हायट कलर एक्टिवा इट वॉज. ते फातर मारले आनी गेले. ग्लासाचेर बसूंक ना, ते सायडीक बसले. व्हडलो आवाज येयलो. मागीर ती चेडवां भायर वचून पळयली जाल्यार 2 जाण एक्टिवान आसले ते फास्ट गेले. ही जी परवरीन गुंडागर्दी चालू आसा हे आसा ते मातशें म्हाका दिसता खंय तरी थांबोवंक जाय. कित्याक इलेक्शनाच्या टायमार अशें करता हे सारकें न्ही. ही पिसफूल हे आसूंक जाय वातावरण. आतां म्हाका दिसता 10-15 दिसांक सगळो वातावरण हाल्लेलो आसा. खंय ना खंय कितें ना कितें आयकूंक येता की हांगा हें जालें थंय हें जालें अशें कितें जावपाचें न्ही. परवरी म्हाका दिसता एक पिसफूल एरिया आसा आनी तशीच ती उरची अशी म्हणून आमी आमचो उमेदवार गुरू पावसकर हांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमचो फूल सपोर्ट तांकां आसा. सो हे कितें जाता हे भानगडी जाता परवरीन ते स्टॉप जावचें अशें आमकां दिसता. खंय तरी हे गुंडागर्दी जी चालू आसा ती स्टॉप जावंकूच जाय. कित्याक बायलां मनशां आतां सेफ ना अशें कशें दिसता आमकां. विजय हो 100% आमचोच जाल्लो आसा. सरकार आमच्या हातूंत सगळ्यांकूच खबर आसा. आजून हांव आयकता की तेणी आनी एक सुरू केला खंय की काही आमच्या रक्षा मंत्र्याचे सयरे, आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सयरे आमच्या मतदारसंघान भोंवता. म्हाका ताका सांगूनशें दिसता आमचो जो पक्ष आसा हो संघटनेचेर उबो रावलेलो आसता. बाउन्सर घेवन आमी पक्षाचें काम करिना आनी जेन्ना आमी संघटना म्हणटा तेन्ना आमी एक कुटुंब म्हणून काम करता. तेन्ना भले तो मोदीचो कोणूय आसूं सयरो किंवा बाकी इतर कोणाच्या मंत्र्यांचो सयरो आसूं, आमचें घरचेंच काम आसा. आमचें पक्षाचें काम हें घरचें काम आसा म्हणून ही परंपरा आमची चलत येयलेली आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता ताका तें नवीन आसा की मनोहर भाईचो चेडो येयलो, पार्शेकराचो मेवणो येयलो हें ताका नवीन आसा. हांव ताका सांगूंक सोदतां की आमी मतदारा कडेन मनां जिखून मत मागतात, दादागिरी करून न्हू. लोडेड आहे हाचेर अजून हे घालणे दाची केला सर ना भायर भायर जालो ना न्ही मागीर तेच करतले हें करता म्हणला फोडलेले आतां सेपरेट काय सीजर फॉर्म हो गया बोरे सब तो बोरे पंचायत भीतर फुल बोलला हो लाट बताओ से नरम भाई
तसेच दोघं बिगेस्ट सीजर एक बॉटल इंटू 0.330 कर 330 लिटर येयले आमकां हां मागीर लिटर येते 330 16,497 लिटर्स 16,497 लिटर्स का ते राउंड सो हां टोटल बॉक्सेस आर 2083 2083 yes 24 बॉटल्स कितले येता आमचे 2083 फायनल फिगर हय सर 2083 इंटू 24 जाय मरे इंटू 750 करूँ बॉटल्स इंटू 750 सो 1,15,62,250 नेटवर्क फ्लक्चुएट होता मरे कट जाता बॉटल्स क्रेट म्हणजे हे कार्टून बॉटल्स इन ईच क्रेट्स म्हाका कॉल आयल्लो आमचे एक्सायज इन्स्पेक्टराचो की हांगा ताका एक्सायज आमचो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेणी कॉन्टेक्ट केलो की हांगा जो परवरी आसा पिल्यान थंय गुड्स एका रुमान स्टोर आसा म्हणून फ्लॅटान सो आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या उपरांत आमी डायरेक्टली कलंगूटच्यान डायरेक्ट हांगा आयल्या तेन्ना तेंचें अनलोडींग चलतालें सो तेंच्यांनी आतां आमकां सगळो गुड्स आसा पळय 2083 केसीस आमकां हँड ओवर केलेली आसा ऑलरेडी आनी फुडले आमी तो गुड्स आसा तो पोजेशनान घेतलेलो आसा आनी फुडले आमी आमचे प्रोसेस करतले खंयच्यान कोणी दिला तो बीन कितें कळ्ळा तुमकां ना अजून पर्यंत कांय ना ते तेंचें इन्वेस्टिगेशन चलता सद्या आयज हे वर्साची सगळ्यांत व्हडली रेट आशी हय ही सगळी व्हडली आयज सांचे बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सीस ह्या जाग्याचेर आमी रेड मारली क्रायम ब्रांच रिमांदर आनी आमकां 2083 कार्टून्स ऑफ ट्यूबॉक बियर ही सांपडली ह्या फ्लॅटान आसली ह्या गोडावनान आनी तेचो वॅल्यू अरावंड 15 lakhs अप्रॉक्सिमेटली जाता ताजी आतां आमी फुडें कारवाई करून ती एक्सायजाच्या हातीन दिल्या आनी फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू करतले सर तुमकां अशें ही जी बॉटल्स आहा पळय ही कितें इलेक्शन रिलेटेड कितें आशिल्लें अजून कांय क्लियर जावंक ना बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग कोणाची बीन कितें कळ्ळा ओनर बीन कोण तो प्रिमायसीस पळय हा एक एंटनी कोरिया म्हणून हांगा वलवाडो पिल्यांचो ताजी प्रिमायसीस ती सो ताजी इंट्रोगेशनूय चालू आहा हे पळयात की हांवें राती म्हाका थोडेशे कोण आमचे बरे मागत्याचे फोन येवपाक लागले सकाळी हांवें दैनीक जे पेपर्स आसात तेतूरय पेपरांतल्यान पळयलें की साळगांव मतदारसंघ पिलेन गांवांत सावळे गांवांत एक मोठी रेड जाली आनी एका फ्लॅटांतल्यान मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता 15 लाख तेज्याकून वयर पयशांची एक 15 लाख वयर आपल्या पैशाची एक मोठी रेड जाल्ली आहा बियर जप्त केल्ली आहा सोरो जप्त केल्लो आसा म्हाका ह्या क्षणार हांव इतकेंच सांगीन की ज्याच्या घरान ज्याच्या बंगल्यान येदो मोठ्या प्रमाणात जो सोरो सापडला तो जे नाव कुरिया म्हणून आसा आनी म्हाका दिसता जर एखादें नाव जर कुरिया म्हणून जर हें आसा त्या बंगल्यावाल्याची सविस्तर म्हायती चौकशी करपाची गरज आसा आनी चौकशी केल्या नंतर कळटली की तें बोट कोणा कडेन पावता तो कार्यकर्तो कोणाचो राती म्हाका हें कळना की ज्या वक्तार रेडीचो प्रोसेस
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, आमचे इलेक्शन कमिशन, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटान जेन्ना थंय आपलो प्रोसेस चालू घातलो तेंचो, त्या वेळार त्या वाठाराक खंयचे कार्यकर्ते, कोणाचे कार्यकर्ते थंय वावुरताले, बोबाडटाले, हेजो सगळो म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. आनी ह्या क्षणार इलेक्शनच्या तोंडार येदो मोठ्या प्रमाणात सोरो सापडलेलो आहा. दुसरी म्हायती अशीय कळ्ळी आहा की तो एक ट्रक थंय खाली जालो आनी दुसरो आनी एक जो ट्रक आहा पळय तो आनी खंय तरी गेला, म्हणजे त्याच भागाक आनी खंय तरी आहा. ही पूर्ण म्हायती पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आनी बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन हांव एक उमेदवार म्हणून ह्या मतदारसंघाचो हात जोडून विनंती करता की पूर्ण म्हायती तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी ज्या मनशा पर्यंत ही सूय पावता ते त्या मनशा पर्यंत ही सूय व्हरपाची आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकांक सारको हो पडदा फाश करून दाखोवचो अशी साळगांव मतदारसंघाचे सगळ्या जनते तर्फे हांव विनंती करता. विकासाची कामां चल्ल्या आनी एका सगळ्याक एट्रॅक्ट जावन भारतीय जनता पक्षाच्या आपलो हातबोट लावपा खातीर आयज मोठ्या संख्येन ह्या मतदारसंघातले डिफरंट पक्षा कडेन काम करणारे कार्यकर्ते आयज आमच्या भितर हांगा जॉयन जाल्ले आसात. आनी आमच्या पक्षाचे उपाध्यक्ष कुंदाताई चोडणकर यांच्या हातांतल्यान गुलाब दिवन तेंचे आयज आमी हांगा स्वागत केल्लें आसा. हे कार्यकर्ते फुडले 8 दीस उरल्या 10 दीस उरल्या आपले तन मन धन दिवन ह्या पक्षा खातीर हो साळगांव मतदारसंघ आनीक फुलचो आनीक मार्जन वाडचें म्हणून काम करतले. त्या खातीर आयज त्या पक्षाचे ह्या पक्षान हांव ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनाकाळजांतल्यान तेंचें स्वागत करता. आनी ह्याच आमच्या कार्यकर्ते आदले कार्यकर्ते जुने कार्यकर्ते आहा आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचो आमी आयच्यान आनीक निर्धार करता. आनी ही शक्ती मेळ्ळी, ही शक्तीचो उपयोग मताधिक्यान परिवर्तन करून मोठे मताधीक जावचे म्हणून आमी प्रयत्न करतले. साळगांव मतदारसंघात जो विकास जाला ह्या विकासाक भाळून आनीक कार्य जावचें अशें ह्या सगळ्याच्या लोकांचें म्हणणें आसलें. सगळ्या आमच्या आयज भितर सरणारे भारतीय जनता पक्षाचे प्रेमी हेंचें म्हणणें आसलें. त्या खातीर भितर सरला. त्या खातीर मनाकाळजांतल्यान तेंचें परत एकदां हांव स्वागत करता आनी विकासाक तेंचो हातभार आसचो अशी म्हणून तेंच्या कडेन इच्छा प्रकट करता. मतदारसंघातले कमीत कमी 8,500 ते 9,500 घरां हांवें गेले 1 म्हयनो आख्ख्या मतदारसंघान भोंवन पयली फेरी पूर्ण केल्ली आहा. दुसरी फेरी जी आसा ही आमच्या कार्यकर्त्यांनी पयली लिफलेट बुकलेट दिवन आमच्या विकासाची लोकां पर्यंत पावयल्ली आहा. तिसरी जी लिफलेट आसा ही म्हाजो उमेदवार म्हणून हांव आनी पक्षाचो जाहीरनामा दोगांयचो जाहीरनामा आमी तिसरो पावयतले. आनी चवथी जी आसा इलेक्शनाक 2 दीस उरला म्हणजे 2 आनी 3 तारखेर आमी लोकां कडेन 1 to 1 वचून बसून आमी चवथी फेरी जी आहा ही पूर्ण करतली. आमी पळयलां की साळगांव मतदारसंघान कसो विकास जाला पळय तो. साळगांव मतदारसंघान गेल्या 5 वर्साच्या कालावधीन फक्त ती DSS आसूं, गृह आधार आसूं, लाडली लक्ष्मी आसूं, बाकीच्यो अन्य स्किमी आसूं सादारणपणे 8 ते 8,500 लोकांक आमी डायरेक्टली इनडायरेक्ट लोकां पर्यंत पावल्ले आसा. हे स्किमीचो फायदो करून दिल्लो आसा आनी डेफिनेटली म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे सगळे जे लोक बेनिफिशरी आसा हे पक्षा फाटल्यान एकजुटान एक नेटान रावतले आनी हो पक्ष ह्या फराय मोठ्या मताधिकान विजयी करतलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. म्हजें नांव मनीष चंद्रकांत नायक. हांव गिरवडचो आनी गेली 5 वर्सां ही भारतीय जनता पार्टीन सालिगांवांची कामां केल्ल्या ती पळोवन म्हाका बीन आनंद दिसलो आनी म्हाका बीन ह्या पक्षान काम करपाची एक उमेद दिल्ली पर्यंत दीस ह्या सालेगांव मतदारसंघात उदरगत केल्या ती म्हणटा ती MLA आमचो श्री दिलीप परळेकर बाब BJPच्या अंडर केल्या तेणी कामां. हे सगळ्या जनतेक दिसता आनी हे अशेंच तेणें फुडें करचें. आमी ताका निवडून हाडटले. भारतीय म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आयज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसात. एक गेली 10 वर्सां म्हाका दिसता पयलीं 5 वर्सां ऑपोजिशनान रावून आनी तेच्या नंतर 5 वर्सां सरकारान मंत्री जावन आमी पळयलां की बाब दिलीप परवळेकरान ह्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट बरे भशेन केल्लो आसात. एक व्यक्ती म्हणून दिलीपाक सगळे साळगांवचे लोक एक बरो मनीस म्हणून वळखता.